प्रितीच्या भाव आनी भयणानो, आयची तिनी वाचपां आमकां जानवायेची मनशां जावपाक आपयता. आनी ही जानवाय आमकां कोण दिता? ही जानवाय आमकां कशी मेळटा? गुगलाचेर आमी टायप केल्यार आमकां जानवाय मेळटा काय? वा चॅटजीपीटीचेर आमी टायप केल्यार आमकां जानवाय मेळटा काय? जेन्ना आमी गुगलाचेर आमी कितें टायप केल्यार वा चॅटजीपीटीचेर आमी टायप केल्यार आमकां सुपर फास्ट इन्फॉर्मेशन वा नॉलेज मेळटा, पूण आमकां खरी जानवाय मेळना. खरी जानवाय मेळटा केन्ना आमी देवाचें उतर वाचता आनी त्याच उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता, तेन्नाच आमकां खरी जानवाय मेळटा. कित्याक ही जानवाय देव आमकां दिता. आनी हेंच आमकां पयलें वाचप आमकां सांगता. आयच्या पयल्या वाचपान सोलोमन जानवायची तोखणाय कोत्ता. तो म्हणटा ही जानवाय देवा कडसून येता. देव आमकां जानवाय दिता बरें जिवीत जिवंक. संवसारी वस्तूचो बरो उपयोग कशें करूंक हाची उद्देशी आमकां आयचें पयलें वाचप सांगता. तो देवाचें उतर वाचून जानवायेची अदीक मोल दिवंक फावो. आनी हेंच आमकां दुसरें वाचपूय सांगता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान देवाचें उतर कितलें मोलाचें आनी देवाच्या उतरानूच आमकां खरी जानवाय मेळटा अशें आमकां सांगता. तर आमी आमकांच विचारुया, आमी कितले पावटी देवाचें उतर वाचता काय? आमी कितले पावटी देवाचें उतराचेर नियाळ कोत्ता काय? आमी देवाचें उतर वाचल्यार आनी देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ केल्यार आमकां आनी आमी जानवायेची मनशां जावंक पावतलीं. आनी आयचे शिव वर्तमानांत आमकां सगल्यांक उलो मारता, गिरेस्तकायेचो मोग न्हय पूण देवाचो मोग करूंक आमकां सगल्यांक सांगता. थोडी आमी दुडवांनी गिरेस्त आसां, थोडी आमी गुणांनी गिरेस्त आसां आनी थोडी आमी देनांनी गिरेस्त आसां. आनी सगळी गिरेस्तकाय आमकांच न्हय, आमी दुसऱ्यांक ही गिरेस्तकाय दिवन देवा मुखार गिरेस्त जावंक आमी फावो. आनी जेन्ना आमी आमची गिरेस्तकाय दुसऱ्यांक दिता, दुसऱ्यांची आदार कोत्ता, तेन्ना आमी आमच्या जिवितांत खरी खुशालकाय मेळटा. आनी आयच्या शिव वर्तमानान आमी पळयला एक गिरेस्त मनीस जेजूशी येता आनी तो जेजूक विचारता, म्हाका स्वर्गीचें राज मेळोवपाक हांवें कितें करपाक जाय? म्हाका स्वर्गीच्या राजान भितर सरूंक हांवें कितें करपाक जाय? त्या गिरेस्त मनशाचें नांव आमी नोको, त्या गिरेस्त मनशाची एज आमी नोको, वा तो गिरेस्त सगळी आज्ञा पाळटा. पूण जेजू ताका सांगता, ताची आपुरबाय कोत्ता आनी सांगता, पयले तूं तुजी गिरेस्तकाय दुसऱ्यांक वाट. तो गिरेस्त मनीस आपली गिरेस्तकाय दुसऱ्यांक वाटूंक तयार नासलो आनी जेजूच्या उतराक जबाब दिवंक पावलो ना. तो हेकाच लागून जेजू आयज आमकां सगल्यांक सांगता, स्वर्गीच्या जिविताचे यात्रेंत गिरेस्तकाय जावन आसा एक व्हड आटकोल. स्वर्गीच्या जिविताचे यात्रेंत गिरेस्तकाय जावन आसा एक व्हड आटकोल. जेजू आयज आमकां सांगिना गिरेस्तकाय बरी ओ वायट, वा तो आमकां सांगता तुजें मन आनी कालीस स्वर्गीच्या वस्तूचेर आसा जाल्यार आनी तूं बरें जिवीत जियेता जाल्यार तुका स्वर्गीचें राज, जिवीत आनी इनाम मेळटलें. तर आयज गिरेस्तकायेक लागून, पयशांक लागून इश्ट, भाव भयणी, आवय बापूय, शेजारी झगडटात. गिरेस्तकायेक लागून घराब्यांत शांती आनी मोग ना. तर आमी आयज आमकांच विचारुया, आमी आमची गिरेस्तकाय कशी आमी वापरता? बऱ्या कामांक वापरता वा वायट कामांक वापरता? आमी आमची कालीज आनी मन देवाचेर आसा वा गिरेस्तकायेचेर आसा? शिव वर्तमान म्हणल्यार देवाचें उतर. आनी पवित्र स्नाना वरवीं आमकां सगल्यांक एक मिशन दिलां, देवाचें उतर वाचूंक आनी परगटूंक. तर आमी आमकांच विचारुया, आमी देवाचें उतर वाचता काय? आमी देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता काय? आमी जानवायेची मनशां जावपाक आमी तयार आसा काय? आनी जानवायेन
देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगोटूंक आमी तयार आसाव काय? ह्याच उतराचेर आनी प्रश्नाचेर आयच्या मिसान आमी नियाळ करुया. आमेन.